Just imagine. एडवायस करप सोंपें आसता. एडवायजर कशे असतात, एक काणी सांगता. एक खंय बरो कन्सल्टंट आशिल्लो, एडवायजर कम कन्सल्टंट. तो एकदां हॉलिडेक म्हणून गांवांत गेलो, म्हणजे इंग्लंडाचे वटेन खंय तरी UK हातून गेलो, आमच्या दोंगरांनी गेलो. दोंगरान ताका पयस एक गुराखी मेंढ्यो पाळलो. मेंढपाळ दिसती पडलो. गुराखी न्ही, मेंढपाळ. म्हणजे ते हे लागता ते बोकड्यो पाळटा तो ताज्या म्हऱ्यान गेलो आनी ताका विचारलो कितल्यो बोकड्यो. तो म्हणलो खबर ना आपल्याक, मच्छ्यो पडटल्यो, आसतल्यो 500-600. तो म्हणलो तुका आपूण 5 सेकंडान कितल्यो बोकड्यो त्यो सांगल्यार तूं आपल्याक कितें बक्षीस दिशी. तुका जाय तें वर म्हणून लागलो. बरें आहा. ताणें सोमतें आपलो लॅपटॉप उगडलो, इमिजिएटली सॅटेलायट फोना बरोबर कनेक्शन सादलें. पयल्यांच्यान गुगलांच्यान फोटो काडलो हाजो आनी फडाक करून सांगलें 465. ताणें मेजले जाल्यार 465. वा म्हणलो बेस्ट. तुका कितें जाय. आपल्याक म्हणूं लागलो एक बोकडी आपूण व्हरता. ताणें एक बोकडी उखल्ली, गाडयेन घाली. आतां तो खेडूच आशिल्लो जरी ताणें विचारलें आपणें तुका परतें सांगलें कितें प्रश्न तुजें, तूं कोण, कितें सांगलें जाल्यार तूं आपल्याक कितें येतलो परतो. आनी तुजी घेतल्या ती बोकडी परतो येतलो. आपूण म्हणलो सांगता तुजें प्रोफेशन कितें. तूं म्हणूं लागलो कन्सल्टंट. तो एकदम शॉकाद. ह्या खेड्यान एका मनशाक आपूण कन्सल्टंट म्हणून कशें कळ्ळें. तुका कशें कळ्ळें काय म्हणलो तो. सिंपल आहा म्हणलो आपणें तुका आपोवन नासलो. जी गजाल फुकट करपाक येता ताका तुवें कोट्यांनी रुपया मोडले. आनी ती आपली पळय तुवें कुत्रो पळय गाडयेन घाला तो मातसो दी म्हाका. Speaker sir, I object to this joke from honorable member of the house. वो जोक तेणे हांव CM आनी राणे बाब स्पीकर आसतना असेंब्लीन सांगोन आमचे सरकार आमच्या हातीनसून येलें. सरकार हातांसून वचपाचें दुख्ख तर आमी सोंसलें, पण हो जोक परत हावजान आयकपाचें भाश्य समजन ना. Therefore, I request the speaker to withdraw this joke forever from the house. Point of order, Speaker sir. Honorable Speaker, what he's saying is right. Members should not repeat their jokes again and again. They're boring zata. Maybe they should come with some new jokes, some new information. Like, I'll tell you something new this time, Honorable Speaker, about cows. A straw is where the semen is kept, stored, and it is stored in nitrogen containers. So that straw, you impregnate the animals with a very high yielding animal and have them born here. That will bring you more profit. I could talk on the demand, but I'm telling you just now, will you study this scheme and give enough subsidy for this? Because those straws cost about 300-400 rupees per farmer. One single straw. स्पीकर सर, दुधाचे उत्पन्न वाढवपाच्या दृष्टीन सरकारान जी पावलां आतापर्यंत घेतल्यान तातूंत निश्चितपणे लास्ट तुम्ही पळयले लास्ट पार्सेकर अजून बोटांचेर हातीचेर भाशणां बरोवन हाडटा, कॉपी मारून हाडटा. म्हाका कांयच कळना. आनी कन्सल्टंटाचो तो जोक बंद करतलो केन्ना म्हाका कांय कळना. प्रताप सिंग राणे गाई म्हशींचेर लॅक्चरां दिवप केन्ना बंद करतलो. केन्ना तरी पार्सेकर भाशणां हातीर बरोवन हाडपाचें बंद करतलो आनी पाठ करून येतलो. केन्ना 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 हे प्रश्न भेडसावतात म्हाका. मित्रांनो, असेंब्लीन आनीक खुबशें कितें कितें जालें तेजेर आमी मातशी एक बारीकशी नजर मारूया. ह्या आठवड्यान असेंब्लीन कितें कितें जालें. दोनूय प्रश्न मांडला तोही सारको आसा. दोन्ही सारखे जाले प्रश्न सारके आसा. ना स्पीकर सर म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा. स्पीकर सर,
सुरू कित्याक जायना? स्पीकर सर, आनी एक ल्हानशें निवेदन करपाचें आसा तुमच्या सगळ्यांक. आमी हळूहळू पेपरलेस एसेंब्लीच्या फुडें वचत आसतात. अनेकांनी आपापले लॅपटॉप्स बी ते ऑनलायन बी वापरपाक खरें म्हणजे सुरवात करपाक जाय. सोमारच्यान सगळ्या सदस्यांक आमी अनस्टार्ड क्वेश्चनाची आन्सर्स जी दितात ती हाजे फुडें आमी पेपरान दिवचे ना. आता हे मनीसपण काय कितें? आमी खंयच्या युगान रावतात? म्हणून माझी मागणी आसा माननीय मंत्र्या कडेन की ह्या प्रकरणाचो एकदांचो कायमचो सोक्षमोक्ष लावन उडयचो. स्पीकर सर, राव, कितलो वेळ लागतलो? 1.5 वर. आणि इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स खूब तेंपान मातशें एक पयलीं आमचें कितें जाल्लें तें. कितें भाई कितें? I'm in the top of the world, yes! ताणे केकाच्या क्रीमीन रंगलेले आपले हात, क्रीमीन माखलेले ते आपले हात एका मेजाक पुसले हळूच. पळया. क्लब कोको जाम्बो. कितें उलयता रे हो? I tell you, some speeches are interesting, some are boring, some speeches leave you speechless. Sardin, please don't disturb us, okay? We are listening. Bad boy of the class. Okay, fine. Khada khabez dikhada sentence. Okay, Desh Prabhu, ami uloya. Oh, Babush D'Souza olla show marta mure. You know, Satardekar called me for his birthday, but I didn't go. Oscar winner, King's Speech is a nice movie, huh? I have not updated my Facebook for last 20 days. Game no mails pending, I need a haircut urgently, Baba. God, somebody stop him. पाड पडत तकली दुखली. चाव तरी घेऊया. सामकी उपट बोलल्या मरे चाव. अरे टिश्यू कित्याक हाडटाय? बिस्किटे हाड मरे. चाय वांगडा टिश्यू खाऊ. कोहली चोडू चा रे. आमट द्राक्षा आणि दूध म्हारग जाला. आय थिंक आय शूड विजिट सॅन फ्रान्सिस्को नेक्स्ट वीक. खूप तेप जालो टूर केल्याक. माका सोडून तू गेलोय, तू रे काजार जालोय, संसार सुखाचो केलोय, मुजो संसार पाराराराम पापाम इबाळलोय. Let's drink water. Water tastes like whiskey when I drink it in a special way. आणि म्हाका एक सांगा, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचे क्लॉज नंबर 26, 36, 46 हे क्लॉज कोणे कोणे स्टडी केल्या?
सो 26, 36, 46 हे क्लॉज कोणेच स्टडी करूंक ना. व्हेरी गुड. तुम्ही सगळे प्रिपेर्ड जावन येयल्या. व्हेरी गुड सायन. आता जी स्पीच हांव तुमकां दाखयतलो ती सामकी भरपूर मोटिवेटिंग आसा. कित्याक तो मनीसूच स्पीच दिवपी ही इज हायली मोटिवेटेड, ही इज हायली इन्फ्लुएन्स्ड. अंडर वॉट? पळया ही स्पीच आनी मागीर सांगा म्हाका की बरी नासली काय वायट असली काय बरी असली ती. आता म्हाका मान धरतलो जाल्यार तूं कोण धरतलो? अमरावती आमोणचो देव जाल्यार म्हाज्या बसलेल्या भुरग्यांक कोण मान दवरतलो? हे तुमकां सांगून सोंपचें ना. महाराष्ट्राचो राजा कोण? महाराष्ट्राचे राजा कोण? शिवाजी. तशें जाल्यार गोंयचो राजा कोण? जर तर गोंयचो राजा दिगंबर कामत जाल्यार आमच्या आयज आमोणेचो राजा जावपाक गेला देवाचे कृपेन अमरावती महालक्ष्मी वाटे मागपाक आमचो भाई धारवाडकार. कितें भाई कितें? I'm in the top of the world, yes. आणि मित्रांनो जर तुमकां कितें सांगपाक जाय तुमकां फीडबॅक दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका मेल करा ऑन features@prudentmedia.in. बरे भशेन रावा. टेक केअर. गाडी सारकी सुशेगाद चलया. ट्रॅफिक रूल फॉलो करा आनी बरें रावा. कळ्ळें? काळजी घ्या. तोपर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. मेळोया फुडल्या आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30. तोपर्यंत बाय बाय. Just imagine.